टाइम्स 69 नरकासुराक लासयतना व्हड म्युझिक लायिल्ल्यान जालो बोवाळ. कागाळ करप्याची गाडी एका पंगडान पुलीस स्टेशना मुखार उडयली लासून. ही घडणूक करपे आड जातली कडक कारवाय. मुख्यमंत्र्यान दिल्या शिटकावणी. राज्यात आता सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेची चल्ल्या नेटान तयारी. नावेली मतदारसंघात प्रतिमान थारायला लढो दिवपाचो. खंयच्या पार्टीक तेको दितले ते मात आसा गुपीत. गोंयांत जावपी फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप सर्तीक लागून गोयचे पर्यटन तशेंच अर्थवेवस्थेक मेळटली चालना, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. फिडे वर्ल्ड कपात 82 देशांतले 206 खेळगडे जातले वांटेकार. अंबावली खोलाचे खाडयेंत कायाकिंग करपाक सुरवात. देश विदेशी पर्यटकांची कायाकिंग करपाक पडटा गर्दी. पागी आनी एसटी समाज मेळून करतात कायाकिंगाचो वेवसाय. सेगीत 2 दीस पडिल्ल्या आडवळ्या पावसाक लागून भात पडला आडवे. पावसाचो सावार सुरू उरलो जाल्यार हातातोंडाकडेन आयिल्ले पीक जातले नश्ट. मयेच्या शेतकारांनी उक्तायल्या खंत. राज्यात पावसाचो नेट सुरूच. 21 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर मेरेन राज्यात पावसाची शक्यताय. हवामान खात्यान 5 दीस येलो अलर्ट केला जारी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. राज्यात आता सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा. नावेली मतदारसंघांतल्यान आता समाज वावुरपी एडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन उमेदवारी लढोवपाची थारायल्या. फाटले खेपे फकत मतविभागणीक लागून भाजपा जैतिवंत जाली, पूण ह्या खेपे लोक कसल्याच गजालीक भुलचे नात अशें म्हणत प्रतिमान नावेली सावन आपली उमेदवारी जाहीर केल्या. गोंयांत आता सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारीक नेट आयला. 2027 वर्साची विधानसभा वेंचणूक नावेली मतदारसंघांतल्यान लढोवपाची जाहीर घोशणा समाज वावुरपी तशेंच आपल्या कामा खातीर सदांच चर्चेत आसपी प्रतिमा कुतिनोन केला. फाटले खेपे फकत मतविभागणीक लागून भाजपा जैतिवंत जाली, पूण ह्या खेपे जावचे ना अशेंय प्रतिमान नमूद करून सांगले. पूण सध्या नावेली भाजपाचे उमेदवार उल्हास तुयेकार सत्तेत आसा. तातूंत प्रतिमाची एंट्री. तशेंच आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमावन लेगीत एका मुलाखतीत सांगिल्ले की ताची धूव वालांका 2027 वर्साच्या नावेलीच्यान विधानसभा वेंचणुकेत लढो दितले. जे 2022 वर्साचे वेंचणुकेत वालांका नावेली मतदारसंघांतल्यान भाजपाच्या उल्हास तुयेकार हांचे आड फकत 430 मतांनी हारिल्ली. आता नावेली ह्या फुडाऱ्यांक लागून बरीच चर्चा चल्ल्या. आता 2027 बाजी मारतलो कोण? आनीकय नावेली सावन नव्या उमेदवारांची एंट्री जावपाची आसा वय. नावेली खंयची पार्टी जैतिवंत जातली हो येता तो वेळच सांगतलो. पळयात. So if you go to see after the assembly elections, आता 3.5 वर्ष जाल्ली आसा आणि हांव नावेली बशिल्ले कंटेस्ट केल्ले. There were around 9 people who had contested on different party symbols. And if you go to see after the elections, वाटे झाले, सगळ्यांचे वाटे झाले, 2-2-2.5 हजार वाटे झाले. आणि जेका कोणी चिंतून आशिल्लो बीजेपीचो तुयेकार, केन्नाच ताका ग्राउंडार पळोवन आशिल्लो, तो मनीस MLA जालो बिकॉज there was division of votes. I think now people have realized it. But if you go to see out of those 9 people who contested, anybody, not only Navelkar, anybody in Goa will tell out of 9 who has been on the roads, on the streets, taking up issues, fighting for people. And nobody will be able, like nobody can deny that yes, with very humble heart I am saying that I have been working till date and I will continue my work till 27 and after that also. आता तुम्ही चालला, what is my claim? Obviously 27. It is a democratic right आणि कोणाकूय right आसा. Anybody can go into elections and anybody can contest. Everybody is welcome. And I think this time people will see, moreover they will see who is the candidate, who is the person, and who's done work and who will be able to raise the issues in assembly from the constituency and fight in the assembly for them. So म्हाका दिसता ह्या फाटी लोक बिर्याणी, चिकन 5,000, 10,000 हाजेर दिवपाचे ना. कित्याक सगळे निसंधान जाल्ले आसा. लोकांनी पळयल्ले आसा लॉ एंड ऑर्डर कशें हाडिल्ली आसा. आयज लोकांनी दिसाचे मारून पळय हॉस्पिटलांत एक म्हयनो रावपा पडटा. मागीर आमचे दोंगर काबार केल्ले आसा. कॅसिनोच्या नांवान कितें घालता, प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स रॅकेट सगळे तुमी पळयल्ले आसा. So I feel that me, without having a political background, तुझ्या आवय बापूय म्हजो ग्रँडफादर पण पॉलिटिकल ग्रँडफादर कोण ना,
I am just an ordinary daughter of I mean to say I am a daughter of an ordinary ex-headmaster, that is John Francisco Mendonça, and a mother teacher. So I'm come from that background, and I have come from the grassroots. And people now will vote looking at the person. Moreover, I feel united आसपास आहे सगळ्यांनी. आम्ही समज बीजेपी उडयतले जाल्यार युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल हो नारा घेऊन मुखार वचपाक माझी तयारी आसा. हांवें काम केलां. सो इट इज अप टू द पीपल नाव. बट आय एम गोईंग फॉर इलेक्शन्स. आय वी कंटेस्ट 27 असेंब्ली इलेक्शन्स. पळोवपाक गेल्यार जाल्यार फाटली 2 वर्सां साकून लागलेली आसा. बट आय टोल्ड द पार्टीज लेट गिव मी सम टायम. फर्स्ट लेट मी प्रूव माय सेल्फ टू द पीपल, because I wanted to take people's issues apart, across the religion or the caste or the political background. अशी न्ही की प्रतिमान फक्त काँग्रेसाच्या लोकांचे मुद्दे घेतल्या, प्रतिमान बीजेपीच्या लोकांचे मुद्दे घेतल्या, ज्यांचेर अत्याचार जाला, आम आदमीचे घेतल्या, TMCचे घेतल्या, गोवा फॉर्वर्डाचे घेतल्या, आदीचे जे खंयच्या बायलेक चलयेक लोकांक त्रास जाल्या पळय, खंयचेय जावं कॅथलीक मुस्लीम हिंदू, तांचे घेतलेले आसा. सो म्हाका ती संदी मेळ्ळी. सो आतां इलेक्शन येतना आय वील डिसायड, बट आय वील सी दॅट सेक्युलर फोर्स पार्टी जाय आणि जी लोकांचे मुद्दे घेऊन वतली, गुड आयडियोलॉजी असली, त्या पक्षाक म्हाका समज पॉझिटिव्ह मेळ्ळी जाल्यार बसून हांव घडयतलें. माय होम कॉन्स्टिट्युएन्सी इज नावेली. माय होम कॉन्स्टिट्युएन्सी इज नावेली, अँड आय फील दॅट माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी नावेली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काणकोण तालुक्यातल्या आमावली खोला दर्याच्या उत्तरेक खाडी आसा. पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान हे खाडयेत आता कायाकिंग करपाक सुरवात जाल्या. दर दिसा कायाकिंग करपाक देशी पर्यटकांची गर्दी पडटा. हो काणकोण तालुक्यांतलो आंबावली खोला दर्या. हो दर्या मडगांवच्यान 13 किलोमिटराच्या अंतराचेर जाल्यार काणकोणच्यान 17 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. दर्यार आगोंदा साळेरी वाठारांतल्यान वचपा खातीर सुमार 300 सपनां देंवची पडटा, जाल्यार खोलाच्यान येवपाक 1.5 किलोमिटराचो रस्तो हुपचो पडटा. दर्याच्या उत्तरेक एक खाडी आसा. पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान सध्या ह्या खाडयेत कायाकिंग करपाक सुरवात जाल्या. खाडयेत कायाकिंग करपा खातीर पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी पडटा. पागी आणि ST समाज मिळून हो व्यवसाय करतात, अशे थळावो व्यावसायिक रघु बेळीप हांणी सांगले. मेरा नाम घनश्याम गेड़िया है और यहाँ पे मैं आया हूँ गुजरात से. और इधर कायाकिंग बहुत अच्छा है और इधर के रहने वाले सब भी अच्छे हैं. कितना दिन हुआ तुम इधर आए आके? अभी तो फर्स्ट डे है. अभी तो 6-7 दिन इधर ही रहेंगे. गुजरात से आया है? गुजरात से आया. कितना फुल फॅमिली आहे? होल फॅमिली. आंबाली खोला बिचार बिझनेस करते आमचे. एसटी समाजा आणि पागी समाजा, 2 समाजा एक दीस. ST समाज आणि पागी समाज मिळून तुम्ही हो धंदो करता? एक दीस तांकां, एक दीस आमकां, 2 दीस आसता. म्हणजे आठवड्यांतलो एक दीस तुम पागी समाज करता, एक दीस ST वेळीप समाज करता. समाज करता. सांग. आम्ही हे 2 दीस करते आणि आमी बरे भशेन धंदो बरो. जवळजवळ कितले पर्यटक ह्या जाग्यार येता? एक 200-150 लोक येतात. सुमार 150 लोक हिंग येता. आनी चडसो लोक हो देशी पर्यटक म्हळ्यार इंडियन पर्यटक. आणि ह्यो बारीक बारीक बोटी आहे पळय, ते कितें म्हणटा ह्या बोटींक? कायाकिंग स्पॉट. कायाकिंग स्पॉट. कितली सुमार आसा हांगा? हाचे टोटल ऑलरेडी 400 आहे. वो दोरी कितले किलोमीटर हा? 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर. आणि खाड कितली हा? 800 मीटर आहे. हे उदक गोड मिठा हे सगळे साई उदक, म्हणजे गोड उदक. हांगासर बुडपाची शक्यता ना. कमरभर इतली उदक आसा. कायाकिंग करपा खातीर ऑक्टोबराच्यान सुरवात जाता. दर दिसा सुमार 400 ते 500 पर्यटक येतात म्हणून थळावो व्यावसायिक सुशांत खोलकार सांगता. तूं केन्ना सान हिंगा हो हॉटेलाचो धंदो करता? जवळ जवळ 15 वर्सां सुमार जाली. आणि हांगासर कितले पर्यटक टुरिस्ट कितले लोक येता? दिसा तुका अशी एक 400-500 लोक येता. दिसाक 400 ते 500 लोक येता. आणि ह्या म्हयन्यासान सुरू जाला? आता या ऑक्टोबराच्यान स्टार्ट जाता. ऑक्टोबराच्यान सुरू जाता. आणि एक म्हाका एक सांग, नेचर ह्या दृश्टीन, निसर्ग ह्या दृश्टीन अतिशय कसलें काँग्रेसचें काम कांयच जालें ना. पूण तुमचो हें आसा की आसा तशेंच लोकांक टुरिस्टांक चड दिवचें म्हणून, त्या बद्दल सांगात. अशी या आतां पळय वातावरण आहा तें अशेंच उरचें आनी टुरिस्टांक हेज्याक बरो हेजो हें मेळटो, आस्वाद मेळटो. आमी आतां आसात खोला बिचाचेर. एका सायडीक साळेरी, आगोंद साळेरी हांगासरल्यान येवपाक आमकां ह्या बिचार वाट आसा. ह्या बिचार समुद्र किनाऱ्याचेर येवपाक जवळ जवळ 1.5 किलोमिटराचो हो समुद्र किनारो आसा. ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर तूं येतलो जाल्यार साळेरीसान जाल्यार जवळ 200 ते 250 स्टेप्सां म्हणजे देंवपा पडटा सकयल. आणि ह्या सायडीक खोलच्यान जर येतलो जाल्यार तुका खोल पंचायती कडच्यान सरळ रस्तो.
आता या ठिकाणाक पर्यटक मोसम स्टार्ट जाला. ही एक खाड आसा. त्या खाडीक ह्यो बारीक बारीक बोटीचेर जवळजवळ 300-250-300 तरेचे पर्यटक पर डे हांगा आपल्या मौज मजा करतात, बरी तरेन हे करतात. हांगा सायडीक कोको हट आसा, रावपाची वेवस्था आसा आनी ह्या सायडीक समुद्र किनारो आसा. हांगा येवपी पुराय पर्यटक हो देशी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सुविरू कुमार. सेगीत 2 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून मये वाठारांत भात पीक संकश्टात आयला. पावसाच्या तडाक्याक लागून लुवणी करपाक तयार जाल्ले भात पीक आडवें जाला. पावसाचो सावार सुरूच उरलो जाल्यार हातातोंडाकडेन आयिल्ले भात पीक मातये बरवण जावपाची शक्यताय आसा, अशी भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या. मोसमी पावस सोंपलो असो समज जाल्लो आसतनाच आयतारा आनी सोमारा मेळून सेगीत 2 दीस पावस पडलो. सोमारा सांजे तर गडगड मारून राती उसरा मेरेन पावस पडलो. ताका लागून दिवचलच्या मय आनी हेर कांय वाठारांत लुवणे खातीर तयार जाल्ले भात आडवे पडला. देखून शेतकारांनी हुस्को उक्तायला. पावसान परत धुमशणां घातली जाल्यार शेतां नश्ट जातली अशी भिरांतूय शेतकारांनी उक्तायल्या. सांगपाचें म्हटल्यार ह्या वर्सा आमची शेती खूब बरी आसा आनी हे 2 दीस जाले आतां काल आनी पयर पावस पडलो त्या कारणान थोडीशी शेती ह्या वर्सा फाटी उरली आनी आतां पावस पडल्या कारणान आतां शेतां पडपाक स्टार्ट जाल्ली आसा. म्हाजी एक सरकाराक विनंती आसा की ही जी भात कापणी आहा ती बेगिनांतल्या बेगीन शेतकाऱ्यांची भात कापणी करून दिवची. आनीक जर असोच सतत पावस पडलो जाल्यार शेतांनी देंवपाची परिस्थिती उरचे ना. आतां थोड्या शेतकाऱ्याचे ह्या 2 दिसाच्या पावसान लीप शेती पिड्ड्यार जाल्ली आसा. पिड्ड्यार जाल्ली आमचें शेत जेन्ना आडवें पडटा आनी उदकान पडटा त्या वेळार ते भात कापलें सुद्दां जाल्यार तेजो शेतकाऱ्याक कांय फायदो येना. ताका 2 दिसां भितर त्या भाताक कोंब येता आनी कोंब येयल्ले भात मागीर ते कोण विकतूय घेयना आनी तेजे मागीर ते तांदूळ बिनूळ तशें कांय करूंक मेळना. ते अक्षरशा कापलें सुद्दां जाल्यार खर्च करून ते गोरवांक घालपाची परिस्थिती येता. तेन्ना ह्या वर्सा ही दोनूय आमची मुळाक आनी पंगरपाक खाजन हे खूब जेंनी शेती केल्या ती खूब बऱ्या प्रमाणान आनी बरी शेती आसा. तेन्ना हेच्या खातीर कितें तो तोडगो काडून आमच्या शेतकाऱ्यांक बरे भाशेन ते जें कितें पिकलां ते घरान हाडपाची सुविधा सरकारान करची. मजगतीं कापणी आनी मळणी यंत्र उपलब्ध नाशिल्ल्यान भाताची कापणी करपाक अडचण निर्माण जाता अशी खंत मयेच्या शेतकारांनी उक्तायल्या. कांय शेतकारांनी मंगळारा सकाळी दिवचलच्या शेतकी खात्याक निवेदन दिवन बेगीन मशीन उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी केल्या. आता हो पावस पडला तो जाणा आणि आमची शेतां सगळी पिकलेली आहा. आमी एग्रीकल्चरान आमकां 4 मशिनां दिल्ली तेतूंतले एक मशीन तेणी हाडलेलें म्हणटा ते सारके मोडून उडयल्या. आनी जर तर आतां तो पावस पडलो जाल्यार आमकां ह्यो 4 दिसांक काडूंक गावना जाल्यार कांयच फायदो ना. आमी आतां साहेबाक मेळोंक गेले, साहेबाक आमी लेटर दिला. काय दिला? आमकां बेगींतल्या बेगीन मशीन गावोंक जाय म्हणून, खंयच्या पद्दतीन कशें तरी गावोंक जाय म्हणून. फाटले 2 दीस आतां पावस पडलो न्हू तेतून तुमच्या शेतांची स्थिती कितें आसा? सामकी बिकट स्थिती जाल्ली आसा. म्हणजे अर्धे उदीक भरलेलें आसा. आनी जर 2 दीस पावस पडत जाल्यार आनी सांगपाचें ना शेतांक जाता कितके. आनी हो आमकां प्रॉब्लेम 3 वर्सां सदींच जाता. 3 वर्सां आमी हांगा येतात सगळे सांगता. म्हाका सांगा आतां शेत भात पीक आडवे पडला अर्धे कालच्या पावसान अर्धे पडले आनी आतां पडलो जाल्यार धूप जातलो. आतां तुमकां मशीन कितें सांगला? मशीन आतां आमकां साहेबान सांगला आपूण पळय ताका एक्चुअली 4 मशिनां दिल्ली खंय तेतूंतले अजून एकूय आमकां सारकें ना एवेलेबल ना. आतां तो म्हणटा 4 साहेब म्हणटा आपूण विचारता तुमी म्हणटा आपल्या कडेन लेटर दिया. त्या प्रमाणे आमी लेटर दिल्या. आतां ह्या 2 दिसांक मशीन तेणी आमकां सांगला 4 दिसांनी म्हणून. आतां तर आयज फाल्यां गावात जाल्यार आनी पावस पडत जाल्यार आमी सगळे गेले न्हू शेतकार. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यात पावसाचो नेट सुरूच आसा. हवामान खात्यान राज्यात 5 दीस येलो अलर्ट जारी केला. देखून 21 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर मेरेन पावस सुरूच आसतलो अशें हवामान खात्यान उक्तायलां. खोर्ले रेल्वे पुलाकडेन एका कारीन धपको दिल्ल्यान खोर्लेच्या मनोज काणकोणकर ह्या 39 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. कारीन दादल्याक धपको दिवन कडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. ह्या अपघातांत दादलो गंभीर जखमी जाल्लो. उपरांत ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केलो. मात जीएमसीत उपचारा वेळार ताका मरण आयलें.
निष्काळजीपणान गाडी चलयल्ले खातीर पोरणे गोंय पुलिसांनी चालका आड गुन्यांव नोंद केलो. एकोशी समीर बारा लागसार आशिल्ल्या न्हंयत सुमार 55 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका थळाव्याक ह्या बायलेची कूड न्हंयत उफेतना दिसली. हे विशीं ते थळाव्यान पर्वरे उजो पालपी दळ तशेंच पुलिशेक कळीत केलें. उपरांत त्या बायलेची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या. कुडीची वळख पटूना. पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. सकाळी हल्ली कोण तरी फुलां काडपाक गेल्लो न्हू, तेणें पयली डेड बॉडी ती. मागीर ताणें रिपोर्ट केली. ना पुलिशेक फोन मारला हांगेली, पुलीस येयले मागीर. कितले दीस जाले डेड बॉडी? चल संक सुमार गेल्लो फुलां काडपाक 2:30. आनी पुलीस केन्ना कशी येयली? पुलीस येयले, रोखडे येयले पुलीस. फ्राय ब्रिगेडी येयली. टायमींग कसो? येयले 7 म्हटल्यार येयला ते. 7 म्हटल्यार. आनी कितल्या टायमान डेड बॉडी काडली? ते थंयसून तेंच्यानी थंय व्हरता आतां 9 जाली. 9 म्हटल्यार गेले ते मागीर. डेड बॉडी म्हणल्यार कशी आसली? कवर जाल्ली सगली फूल आख्खी. आनी कटूय हाडलो हांगा बेडा कडेन. आनी वास मारतालो. 4-5 दीस जाले आसतले तेका. होणा 70 वाठारांत नरकासूर लासोवपाच्या वेळार मोठ्यान म्युझिक वाजयल्ल्यान वातावरण बरेंच गरम जालें. ह्या संदर्भात एका थळाव्यान होणा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत त्या दादल्याक एका पंगडान जिवे मारपाची धमकी लेगीत दिली. तशेंच ताच्या गाडयेची तोडफोड करून पुलीस स्टेशना मुखारच लासयली. अश्यो कर्तुबा करपे आड कडक कारवाय जातली अशी मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. होंडा 70 वाठारांत नरकासूर लासोवपाच्या वेळार मोठ्यान म्युझिक वाजयल्ल्यान वातावरण बरेंच गरम जालें. ह्या संदर्भात एका थळाव्यान होंडा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत त्या दादल्याक एका पंगडान जिवे मारपाची धमकी दिवन ताच्या गाडयेची तोडफोड करून पुलीस स्टेशना मुखारच लासयली. या प्रकरणाक हांगाच फुल स्टॉप लागूंक ना तर आनीक वाडत गेले. सुमार 200 वयर लोक होंडाच्या पुलीस स्टेशना मुखार एकठांय जावन फातर उडोवपाक लागले खंय. आयतारा राती कडेन ते फातोडेर मेरेन घडिल्ल्या ह्या प्रकरणात बरेच तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. कागाळ करप्याक पुलीस स्टेशना मुखार जिवे मारपाची धमकी लेगीत दिली. हे सगळे प्रकरण पुलीस स्टेशनातच घडिल्ल्यान गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थे विशीं परत एक फावट प्रस्न उप्रासपाक लागला. मजगती हो गुन्यांव करप्यांचेर कडक कारवाय जातली. पुलीस स्टेशना मुखार असल्यो घडणुको कोण घडोवन हाडटा तांकां आपूण कसोच ओगी रावचो ना अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिली. आयकात. सेम पयर राती होंडा हांगासर पुलिसा फुड्यान गाडये उजो घातलो. इतलो लॉड ऑर्डर हाडला ते कितें पुलीस स्टेशनात कडेन हांवें प्रत्येक मरे SP DYSP किंवा PI ताका एक्शन घेवपाक लायला. आनी म्हाका खात्री आसा की हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जे आहा पळय पुलीस घेतले. कोण हितून आहा पळय ताका कितें सेक्शन लावपाक जाय तिकेट लावन ताका भितर उडयतले. ऑलमोस्ट आतां इन्फॉर्मेशन घेतला 2-3 कितें तरी उडयल्या. उरलेल्यांकूय बी उडयतले. इतकी लॉ एंड ऑर्डर म्हणजे हे करपा खातीर हांव दिवचो ना. आनी पुलीस आउटपोस्टाच्या उचीर अशा पद्दतीन जाताच तेन्ना कोणाकूच उगी रावचो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. मडगांवां कोयराचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर दसऱ्या दिसाक वट्ट 1.42 कोटी रुपया खर्च करून खासा भौशीक बांदकाम मंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण केल्ल्या 3 गार्बेज कॉम्पॅक्टरांतल्या एका मशिनात एका सप्तका भितरूच तांत्रीक बिगाड दिसून आयली. देखून प्रशासन अशा तरेची गुंतवणूक करचे आदी तपासणी करना काय कितें असो प्रस्न सावियो कुतिनो हांणी उप्रासला. हे गार्बेज कॉम्पॅक्टर खंय पुणेच्या कंपनी कडल्यान घेतिल्ले. सध्या मशीन दुरुस्ते खातीर पुण्याक धाडून दिला. देखून आता आदल्या 22 गाडयां सारकोच होवूय ट्रक स्क्रॅपाक दिवचो पडटलो अशें म्हणीत सावियोन पालिकेचेर खर तिडक उक्तायली. आमच्या फाटल्यान जी आसा ही व्हेकल 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दिसा असले 3 गाडयो लॉन्च केल्ले मडगांवच्या आमदारान. मॉडल मार्गांचो हेड म्हणटा पळय तो. आनीक हांचो कॉस्ट 3 व्हेकल्सांचो कॉस्ट 1.41 crores म्हळ्यार 47 lakhs सुमार एक गाडयेक. आनी विथीन अ वीक ते बंद पडटा. आनी बंद पडपाक कारण कितें लिफ्ट जायना. हे ताजो जो जॅक आसा लिफ्ट करपाचो तो चलना सारको. आतां 2 गाडयो चालू आहा. हाफ कॅपेसिटीच्या चलतात दोन्ही गाडयो आनी तिसरी गाडी. असले हाफ स्टँडर्ड व्हेकल्स कोण मार्केटिंग करता. तांकां कोण एजंट येवन मेळटा असले व्हेकल्स घेवपाक. हो व्हड प्रश्न जावन आसा. कित्याक 47 lakhs असली गाडयेक आनी हे भाशेन बंद पडटा जाल्यार हें उरना कांयच उरना. मडगांव जो टॅक्स पेयराचो पयसो जावं जावं फायनान्स कमिशना पयसो जावं हो टोटल इनवॅस्ट करपाचो हे मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचें हें आसा.
आनी एवॉर्ड बी मेळटा न्ही तांकां कशें तें म्हाका कळना टॅक्स पेयराच्या पयशांचो फक्त इनवास करपाचो हेंकडे शिकपाचें दुसरें आतां हे जे व्हेकलाक 3 वर्कर आसता एक ड्रायव्हर आनी 3 वर्कर आनी तांकां खंय उबो रावपाक हे प्लेस ना तिगूय जाण मागीर कॅबिना भितर चेपतात बसपा पडटा तांकां आतां पावस ना तेन्ना चलता पावस आहा तेन्ना कितें करताले ते पावसान भिजताले रेनकोट आसताले तांकां रेनकोट घेवन ते उदक घेवन भितर वयतले कॅबिना हे कशें हे डिजायन चॅक करना परचेस करता आसतना हे कोण बुदवंत तांकां मेळटा हे असले हे करपाक काय सारको हाय कमिशनाचेर हें घेवपा पडटा काय म्हणून हो एक प्रश्न येता आमकां आनी हांगा गॅरेजींक आनी वयर सोंसऱ्यार व्हेकल सैल जाल्यार जे स्क्रॅपा पडलो आहा 22-23 सुमार व्हेकल्स अशें पडलो आहा फॉर स्क्रॅप म्हळ्यार इतली मेंटेनन्स हेंक फक्त जाय व्हेकल्स न्यू घेवपाच्यो ते कमिशन करपाचें नाल पडपाचें आनी हेडलायन्स करपाचें पूण तेजे उपरांत मेंटेनन्स म्हणटा झिरो सामको टोटल झिरो आनी टोटल वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी. पर्वरे मॅजेस्टिक हॉटेला लागसार ट्रकाचो स्वय अपघात जालो. सोमारा मध्यानराती 1च्या सुमार हो स्वय अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ट्रकाचो धपको बसून 2 लायटीचे खांबे तशेंच दुरिगेचें लुकसाण जालें. ट्रक चालकाड कागाळ नोंद केल्ल्याची सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. हे रात्री 12:30-1च्या दरम्यान ॲक्सिडेंट झालेला आहे इथं. सकाळी बघितलं मी 5:30 वाजता तेव्हा समजलं. तर आमचं हे ब्रह्मकुमारी संस्था आहे. आम्ही इथं समाजसेवा आध्यात्मिक कार्य करतो आणि बोर्ड जो आहे तो आम्ही लावलेला होता तो डॅमेज झालेला आहे. वॉल कंपाऊंड झालेला आहे आणि खूप नुकसान झालेलं आहे. रात्री मोठा खूप आवाज आला आणि रस्त्यावरचे 2-3 लाईटीचे पोल गेलेले आहेत. सगळी लाईट गेलेली आहे. त्याच्यासाठी लवकरात लवकर दुरुस्त झालं तर बरं. नामनेचे अभिनेते गोवर्धन असरानी संवसाराक अंतरले. फुफ्फुसाच्या गंभीर दुयेंसाक लागून तांकां जुहू हांगासरल्या खाजगी हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले तेन्ना उपचारा वेळार तांकां मरण आयिल्ल्याचें कळटा. 84 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमणो श्वास घेतलो. शोले फिल्मांत जेलराची भुमिका करपी नामनेचो अभिनेतो तशेंच हास्य सम्राट म्हूण ते फामाद आशिल्ले. शोले सयत बावर्ची, नमक हराम, महबूबा, चुपके चुपके, अभिमान, रोटी, छोटी सी बात अशा जायत्या फिल्मांनी तांणी काम केलां. तशेंच आज की ताजा खबर, बालिका वधू सिनेमा खातीर तांकां फिल्मफेअर पुरस्कार फावो जाल्यात. वास्को मंगूर हिल वाठारांत एका फ्लॅटात चोरी जावपाची घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चोर मुखेल दारांतल्यान फ्लॅटात घुसले खंय. ह्या चोरांनी भांगराची 2 कांकणां, मंगळसूत्र, 2 मुदयो, कानातलीं तशेंच 2 घड्याळी मेळून वट्ट 8.5 लाखांचो माल फारिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात पुलिशेचो तपास सुरू आसा. मडगांव पुलीस स्टेशना सामकार काणकोण, केप्यां, मोरपिल्ला तशेंच फातर्प्या वाठारांतली बायलां गांवठी भाजी विकपाक बसतात. मात तांकां बसतलीं जाल्यार सादी शेड लेगीत ना. वताच्या कडकड्याक तशेंच पावसांत सत्री घेवन ही बायलां आपलो धंदो करतात. देखून संबंदीत प्रशासनान आमकां शेड वा कायमची सुवात दिवची अशी मागणी ह्या भाजी विक्रेत्यांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. मडगांवा फाटली 30 ते 40 वर्सां जाली काणकोण, केप्यां, मोरपिल्ला तशेंच फातर्प्या वाठारांतली गांवची बायलां गांवठी भाजयो विकपाक बसतात. गांवठी कणगां, आमाडे, घोसाळीं, तवशीं ह्या सारकिल्ल्यो हेर भाजयो घेवन ती मडगांव पुलीस स्टेशना सामकार विकतात. मात ह्या भाजी विक्रेत्यांक बसतलो जाल्यार बरी सुवात तशेंच शेडीची वेवस्था ना. वताच्या कडकड्याक तशेंच पावसात सत्री घेवन ही बायलां आपलो धंदो करतात. हेच धंद्याचेर ही बायलां आपलो घराबो चलयतात. देखून संबंदीत प्रशासनान तांकां भाजी विकपा खातीर शेड वा कायमची सुवात दिवची अशी मागणी भाजी विक्रेत्यां सयत प्रतिमा कुतिनो हांणी केल्या. आमी आतां बसपाक लागल्यात 40 वर्सां जालीं. मागीर आतां पळय आमी म्हणजे गांवठी म्हणून मोगी, मागीर कणगां, घोसाळीं, तवशीं सगळें तितलें हाडटा पोटाक बसून मोठे.
मागीर तेका लागून न्हू आमकां फ्री जाल्या म्हणून एक नवो लुगार बियान दिवन न्हू आमी बसपाक काबार करूंक जाय आमकां नाल्यार न्हू जावपाना आमगेले अशें रस्त्यार म्हणटा केन्ना म्हळ्यार सकाळीं 7 पावता आमी 7 ते 2 म्हळ्यार न्हू आमी बसता आनी एक काबार जायना जाल्यार न्हू एक सांजची मेळ उरता. खंयचे येता तुमगे चडशी बायल? आमी गोड्यावाळ बेनुडे वासरय मागीर आनी बाकी पळय सुदोळे खड्डे बेनुडे मागीर जायते लोक येता अशे. गांवठी सगळें सामान तुमगे गांवठी? गांवठी तांदूळ सगळे आमी पिकय तितलें हाडटा. आमी आसा सारके मडगांव न्ही मडगांव टावन पुलीस स्टेशन आसा पळय ऑफीस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफीस आमचे मडगांव पुलीस स्टेशना ऑपोजीट आयले न्ही बस स्टँड आसा बस स्टँडाचेर न्ही मुखार तुमी पयला आसतले हांगा सारके ऑपोजीट पुलीस स्टेशन हांगा 25-30 बायल्यो पळय सगल्यो मोरपिल्ला काणकोण केपें साकून येता हांगा गड्यावळ सगळ्या कडल्यान येता ती आनी दे काम आनी पळय हें जें आसा न्ही चिरको ताका म्हणटा चिरको हो तुमकां न्ही हॉर्टिकल्चराचे गाड्याचेर मेळपाना ना मार्केटी मेळपाना हो चिरको ही माडी माडी ह्यो भाजयो ह्यो पौश्टीक भाजयो ह्यो कितें कितें दिसता पळय ह्यो हातीन आपल्या विदावट एनी कॅमिकल्स न्ही रोयतात. तितूंत कणगां आसात तितूंत गांवठी घोसाळी आसा गांवठी तवशे गांवठी दुदी आनी मागीर तुजी आंबाडे हे सगळें जें आसा पळय हें पौश्टीक इट इज व्हेरी गूड हितूंत सगळें आमकां मेळटा. ह्या बायलांनी वायट न्ही कितें जाणा ह्यो आमच्यो नीज गोंयकार ह्यो एक्चुली दे आर कम फ्रॉम द सॉयल ह्यो डिफरंट समाजाच्यो ह्यो धरतींतल्यान आयल्यो ह्यो ओरिजिनल आमच्यो नीज गोंयकार ह्यो बायल्यो वायट दिसता म्हणल्यार हांकां कांयच गव्हर्मेंटान आमचे विचार करूना हांकां खंय एलोकेट करचें तें कांयच विचार करूना. कारवार आनी बेलगांव साकून भाजी हाडटा तांकां बरे हॉर्टिकल्चराचे गाडे दितात सारके तांकां हॉर्टिकल्चराक गाडी दिल्ले आसा ते आपले धंदो करतात. पूण हेंची कितें ह्यो बायल्यो ज्यो आसा पळय ह्यो हावजवायफ हांव म्हणटाय त्या हावजवायफ काम इंडिपेंडंट लेडीज 4 ती उठता खंय 4 उठतात आपल्या घरा कडेन स्वयंपाक करतात रांदतात सगळें करतात आनी मागीर ते 5 म्हळ्यार पावता आनी ते रातचे 6 देखून हांगा आसता ते आपली कितें रांदता पळय सकाळीं उठून तुमी चिंता ते न्हिदता कितले टायमार आसतले भुरग्यांक वाचता कितल्या टायमार आसतले इतलेच ते त्रास घेता. हांव मागता की गव्हर्मेंटा कडेन दीस आर द लोकल वेंडर्स लोकल वेजिटेबल हे आमच्यो भयण्यो त्यो गोंयच्यो हांकां खंय तरी म्हाका दिसता प्लेस एलोकेट करपाक जावं ते एसपीडीए करपाक जाता मार्केटां करपाक जाता गांधी मार्केटां करपाक जाता कित्याक आयज पळोवपाक गेले मायग्रंट्स आसा पळय तांची पोटली घेवन चड जाता पूण आमची नीज गोंयकार कोणाक हक्कान दिवपाक जाय पूण दे आर डिप्रायव्ड. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. दिवाळी सण उजवाडाचो आपुलकायेचो ह्याच आपुलकायेन समेस्त गोंयकारांक मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांच्या वतीन दिवाळीची उर्बेभरीत परबीं.